ब्रदर स्टार्ट करा. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मगला सरकींचे बापा आम्ही तुका अर्घां दिता. मगला बापा आयच्या ऐसो यो बोवर तो दीस तो आमकां दिवन तुझ्या अभिषेकान बरो दीस तुवें आमकां दिवन त्या अभिषेकान दिसान तुवें आमकां ह्या सकाळी तावन आणि ह्या संजेच्या घडये म्हणसर तो आमकां सुरक्षीत जावन तुवें राखून हाडल्या खातीर बापा आमी तुका अर्घां दिता. वय बापा आमी तुका अर्घां दिता. तुवें आमकां ह्या संजेच्या वेळार आमकां तुवें हांगा सांगाता हाडलाय आनी तुजें उतर आसता आमकां सांगता. खंयसर दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंयसर म्हजें हाजीरपण आसा. वयसमी आमी तुज्या हाजीरपणांत हांगासर सांगाता जमल्या. हे थोडोसो वेळ बापा तुजें सांगात आमी खर्च करूं. तुजें उतर आयकूंक तुजें उतर शिकूंक आनी त्या तुज्या जाणवयांत तुजी जाणवाय जोडून त्या जाणवायांत आमी चलोंक आनी तुवें दिल्लें तें सर्गींचें जिवीत तें आमी ह्या संवसारांत आमच्या चलत्या जिवितांत तें अनुभव कर. तें जिवीत कितें म्हणलें समजून त्या जिविताची संपूर्ण जाणवाय आमी जोडून त्या जाणवायांत आमी चलोंक आनी हेरांकी आमी ती जाणवाय दिवन कोण कश्टांत आसात कोण आकांतांत आसात कोणाच्या जिवितांत समाधान ना कोणाच्या जिवितांत कश्ट आसात हर एकल्यांक तांकां बापा तुज्याच्या हाजीरपणांत हाडूंक तुज्या सांगातपणांत दवरूंक त्या तुज्या सांगातपणांत चड चड तुजो मोग अनुभव करूंक त्या खातीर बापा तितली समजणी जोडच्या खातीर तुवें आज आमकां ह्या घडये आमकां सांगात हाडलाय. त्या खातीर बापा आमी तुका अर्घां दिता. आनी बापा ह्या घडये आमी तुका अर्घां दिता बापा. ह्यो बोवर तो वेळ मोलादीक वेळ तुवें आमकां दिवन ह्या मोलादीक वेळांत बापा तुजें उतर आमी आयकूंक तें शिकूंक तुवें आमकां अभिशेक केल्ल्या खातीर बापा आमी तुका अर्घां दिता. हे पवित्र आत्म्या तूं आमचे सांगात आसाय. आमच्या काळजांत तोच तिगन आसाय. हांगासर ह्या झुमार कोण आसात आनी युट्यूबार कोण पळयत आसात आनी मुखले दिसांनी कोण शिकोवन आयकत आसात. पळय आत्म्या हर एकल्यांनी तुजी जी स्वताची शिकोवण जावन आसा ती बऱ्या रितीन आयकूंक बऱ्या रितीन समजून घेवन तुजे राजाची गुट तांणी शिकोवंक पळय आत्म्या तांकां तूं हेल्प कर. आनी हे घडये पळय आत्म्या हे सगळे नेटवर्क हर एक सिस्टम तुका समर्पण दिता. आनी तशेंच बापा हांगासर आसल्या हर एक ह्या भाव भयणीक उतर आयकूंक लालेवन आशेवन हांगासर सांगात आयल्यात तांकां सर्वांक पळय आत्म्या हांव तुका समर्पण दिता. आनी तशेंच पळय आत्म्या हांव म्हाका हांव तुका समर्पण दिता. सगळें म्हजें शरीर हांव तुका समर्पण दिता. म्हजे तनुची हर एक ती उतर हांव तुका समर्पण दिता. पळय आत्म्या म्हज्या शक्तीन हांव कांयच करूंक शकना. पळय आत्म्या तूं म्हजें सांगात आसाय आनी म्हाका तूं चलोवन व्हर आनी म्हजें तोंड तूं उलय आनी उलयली ती उतरां हर एका भाव भयणीक तांणी काळजांत स्विकार करूंक पळय आत्म्या तांचें मन तूं उजवाडाय आनी त्यात सतान तांकां जिवंक पळय आत्म्या तुंय तांकां हेल्प कर आनी परत एक फावटी पळय आत्म्या संपूर्ण रितीन हांव तुका समर्पण दिता. हे सगळें सेशन पळय आत्म्या तूं चलोवन व्हर सकट तुका समर्पण दिता. आनी बापा हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्या तुज्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. वय आमच्या जिवितांत आमी सदां दीस
जायते पटी आम्ही पॉईन करता, दिसाक पॉईन करता, रातीक पॉईन करता, जायते आम्ही पॉईन आम्ही आमच्या जिवितांत आम्ही करता. आणि सडावत आम्ही सकाळींचे आमचे पॉईन करता आसतना, आम्ही सकाळी आमच्या कामाक वयता आसतना, या खंयच्या फंक्शनाक वयता आसतना, आनी आमच्या गाडयेर आम्ही पॉईन करता आसतना आम्ही एक मागणें करता. एक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आम्ही हर एका मागणें करतात. कित्याक म्हळ्यार ह्या साताच्या देवाच्या उतराचे येवचे पयले आमी ते करनासल्यात. हांव करनासलो. ते जायते जाणांत हांव आयकलां. कित्याक म्हळ्यार आमच्या पयल्यांत आमकां खंयचेय आमकां बदाक जावं नजो, आमच्या जिवितांत खंयचेय आमकां उणेपण जावं नजो, आनी आमी खंयसर वता ते आमी वचोन आमी सुरक्षीत आमी पाटयोवन येवन पावयाचे. है न्ही? तर ते आमी ते मागणें आमी करता. आनी एक आमच्या पॉयनाच्या पयले आमी ते देवाचे उतर नियाळ करता, आमी पॉयन स्टार्ट करता. आज आमी त्या ते देवाचे उतार कशे नियाळ करचे आनी ते देवाच्या उतरांत कशे आमी चलचे म्हळ्यार आज आमी शिकया. कित्याक म्हळ्यार पयले आमकां हांवूय ते प्रेयर करतालो, पूण त्या देवाच्या उतराची ते खंयचे देवाचे उतर कशे ते नियाळ करचे म्हळ्यार पयले ताची समजून नासली. आतां हे देवाचे उतर आमी सत ते शिकल्या मागर आमकां ते कळीत जाला. आतां आमी आज तेस आमी शिकया. कित्याक म्हळ्यार हर एका मिनिटांत, हर एका सेकंदांत तो देव आमचो मोग करता आनी हर एका सेकंदांत तो आमकां राखून व्हरता. आनी आज आमी शिकया तो देव आमकां हर एका बंदडांतले, हर एका आमच्या जिवितांत खंयचे सकट संकश्ट जाता, खंयचे एक्सिडेंट जाता, हर एकादां देव तो आमकां राखून व्हरता. होय की न्ही? तो आमकां खंयचेच आमकां उणेपण करना. खंयसर आमी खंयच्या ह्या देशांत आमी भायल्या देशा वचोंक थंयसरूय तो आमकां राखून व्हरता. या आमच्या कामागडा आसून आमी थंयसरी आमकां खंयचे आमकां संकश्ट थंयसरूय तो आमकां राखून व्हरता. आमी गाडयेर वयता आसतना आमकां खंयचे एक्सिडेंट आसा की हर एकादां तो आमकां राखून व्हरता. होय की न्ही? आमी आज ज्या दिसान आमी पळयता जायते एक्सिडेंट जातात. जायते लोकांचे जायते प्रॉब्लेम लोकांक जाते आसा एक्सिडेंट जावन. जायते एक्सिडेंट जातात, कोणाचे हात मोडटात, कोणाचे दोळे वेतात, कोणाचे हाताक प्रॉब्लेम जायते एक्सिडेंट जाते आसात. पूण आज आमी पळया देव कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी हांव नियाळ करता आसा, देव आमचो कितलो मोग करता आनी आमकां तो कितलो तो हर एका मिनिटा म्हळ्यार हर एका मिनिटा, हर एका सेकंडांनी तो आमकां कितलो सुरक्षीत दवरता म्हण, कितलो तो आमकां राखून व्हरता म्हण सांगात. आमी तेच देवाच्या उतराक आमी या आनी तेच देवाचे उतर आमी आज शिकया. ते देवाचे उतर हांव काडटा. देव आमचो राखणदार. कीर्तन 91 आज आमी शिकया. देव राखणदार. हांगासर पळया, जो मनीस परमन देवाच्या आसऱ्यांत रावता आनी सर पदवेदारांच्या सावळेंत वस्ती करता. म्हळ्यार कोण त्या देवाच्या संबंध आसा, त्या देवाच्या एकवटांत आसा. आनी देवाचे उतराचे सत कोणाक कळीत आसा आनी देवाच्या संबंधान कोण जियेता तो व्यक्ती देवाक कितें म्हणटा. आतां सेकंड ओळ थंयसर पळया, कोण त्या देवाच्या संबंध आसा, देवाच्या एकवटपणांत आसा आनी तो देवाक कितें म्हणटा, तो सरस्वर म्हणटा. कोण तो देवाच्या संबंधात आसा, त्या जेजूच्या एकवटपणांत आसा, तो व्यक्ती तो सरस्वराक कितें म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे खोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. होय की न्ही? आमी कोणाचेर विश्वास दवरनासा? देवाचेर. जायते फावटी आमी कोणाचेर विश्वास दवरता. आमचो विश्वास चड जावन आमचो विश्वास कोणाचेर आसता.
कोणे आमकां बरें शिकोवन दिलें जाल्यार ताचेर आमचो विश्वास. कोणे आमकां बरे रितीन आमकां मस्त हेल्प केलें जाल्यार ताचेर आमचो विश्वास आसा. चडाव जावन आमकां कोणेगी नाना रितीन हेल्प करता, नाना रितीन आमकां बरें एक समजयता आनी आमच्या कश्टांत येवन आमकां कोण कुमक करता बरें, आमी तांचेर चड आमी विश्वास दवरतात. पळय की न्ही? होय. हा. तर तांकां देव सांगता कोण म्हज्या आसऱ्यांत आसा, कोण म्हज्या सांगातपणान जेता, म्हजें उतर कान घेता, म्हज्या उतरा प्रमाणे कोण चलता, म्हज्या त्या सांगातपणान कोण चलता. आनी तो सांगातपणान चलता तो कितें सांगता? तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर म्हजो विश्वास दवर. आनी अंत पळया आतां हे सगळे कीर्तन 91 ताचे हेडिंगच आसा थंयसर देव राखून दवरा म्हणून सांगला. हे सगळे कीर्तन आमी पळया आज, तांतूं मस्त ह्या कीर्तनां 91 मस्त बेसांवां आसा. पूण ती बेसांवां पयलीं आमी एक कीर्तन 91 कशें वाचतल्यात म्हूण सांगल्यार, वंदातान स्टार्ट केलें की ते कीर्तन 16 म्हणसर आसा, थंयसर आमी कंटिन्यू आमी वाचून वेताले. पळय की न्ही? होय. पयलें म्हळ्यार ताची जाणवाय आमकां नातले ते कशे वाचचे आनी खंयच्या त्या कीर्तन 91 खंयच्या उतरांत खंयचे उतर नियाळ करार खंयचे बेसांव आसा म्हणून. खंयच्या उतरांत ते आमी आज पळया. पळय हांगा कीर्तन 91 हे मेन जावन आसा. कीर्तन 91 तांचो ಹೊಂದೋन आसा सगळे कीर्तन 91 त्या एका देवाच्या कीर्तन 91 सगळे ते कीर्तन ಹೊಂದೋन आसा. ते कितें म्हणटा? तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. खातीर हांव हें सांगता की हांव तोंड सांगता की तुजो वय तूंच म्हजो आसरो जावन आसा, तूंच म्हजे कोटे जावन आसा आनी तूंच म्हजो देव जावन आसा. तुजेर मात्र हांव विश्वास दवरता. खातीर हांव हें सांगता पळय जेजू, तूंच म्हजो आसरो जावन आसा, तूंच म्हजे कोटे जावन आसा, तूंच म्हजो देव जावन आसा आनी हांव म्हजो संपूर्ण विश्वास तुजेर दवरता. हांव सांगता आसतना म्हणजे तोंड उसान सांगता आसतना पळय आमी खंयची बेसांवां आमकां मेळटात म्हणून. ऑलरेडी आमकां देवान आमकां भरपूर बेसांवांनी भरला, पूण आमच्या जिवितांत आमचे ती कार्य हेजी जाल्यार आमी कितें करचें पळय आमकां. आतां एक कीर्तन 91 हांव त्या देवाची तो नियाळ करता आसतना म्हज्या जिवितांत जावची बदलावण पळया. खंयच्या रितीन चक्कड म्हज्या जिवितांत आमच्या जिवितांत बदलावण जाता म्हणून. आनी ते तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. ते सांगता आसतना पळया, तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो. तो खंय जालो आमकां निवारता शिकाराच्या पासांतलो. हांव त्या जेजूक हांव म्हणटा वय तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजे कोटे जावन आसा, तूं म्हजो देव आनी तुजेरच दवरता म्हजो विश्वास. ताका तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांत. आतां सांगचें तर आतां शिकारी काय करता? ताका पास घालता. आतां एग्जाम्पल सांगचें तर आमच्या घरांत आनी पयलीं आतां आनी नात, हुंदराक पळयलां न्ही, हुंदराक आमी पास घालता एक गुडो दवरतात हुंदराक धरूंक म्हणून सांगून. पळय आतां हुंदराक धरूंक म्हणून तो गूड दवरतात, त्या गुडा भितर कितें मासली कितें दवरतात आनी त्या मासलेचो स्पर्म आयकोन तो हुंदीर येता. आतां हुंदराक गोत आसा की ताणें पास घालून दवरला, तो गूड दवरला आनी त्या गुडा भितर वचून मासली हांवें केल्यार हांव त्या गुडा भितर शिरकोंक आसा ताका कळीत आसता की ना, ताका कळीत आसना. पळय की न्ही? आनी तो कितें जाता? तो हुंदीर येता, तो गूड पळयता, गुडा भितर ताका कान दवरला आनी तो कान खाता आसतना तो गुडा भितर तो शिरकता. तशेंच आमच्या जिवितांत सैतान आमकां जायते रितीन आमचें जिवीत नाश करूंक तो प्रयत्न करता.
होय की नाही. तो आमकां शिकार घालना तसा आम्ही या शेताच्या उतरांतना आम्ही बाहेर यायचे आणि आम्ही सताप्रमाणे आम्ही जेवून जो आम्ही तो साहित्य प्रायतान करनसा आमकां त्या शेताच्या उतरांतल्या बाहेर काडून एक बरे जेजू क्रिस्तान दिल्ले जीवित जीवन ने समून तो साहित्य प्रायतान करनसा केदला आम्ही आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक तू म्हजो आसरो, तू म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. हे उतर हांव त्या जेजूक हांवें संपूर्ण रितीन हांवें त्या जेजूक हांव वळखना जाल्यार आनी तोच म्हजो आसरो जावन आसा, तोच म्हजो सर्वस्व जावन आसा म्हूण हांवें ताका स्वीकार करना जाल्यार हांव त्या शिकाराच्या पासान हांव सांपाडटा. त्या शिकाराच्या तो निवाळटलो तो शिकाराच्या पासांतलो आनी हांव केन्ना त्या शिकाराच्या पासान हांव सांपाडटा जर तर हांव कन्फर्म करना की जेजू तूं म्हजो आसरो जावन आसा, हांव तुज्या आसऱ्यांत आसा आनी तुज्या कोट्यांत हांव वस्ती करनासा आनी तूं म्हजो देव जावन आसा आनी तुजेर हांव विश्वास दवरता आनी हांवें त्या म्हाका जीव दिल्ल्या, म्हाका सांबाळ्ळा, म्हाका सदांच राखच्या ह्या जेजूक हांवें मान दिना जाल्यार ताच्या उतर काणकोण त्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार हांव ह्या शिकाराच्या पासांत हांव सांपाडटा. आनी जेजू आमकां देवाक कितें सांगता तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणातीक पिड्यांत तो निवारतलो. आमी खंयच्याय सैतान आमी खंयच्याय कश्टांत आसलो खंयच्याय मरणातीक पिड्यांत आमी आसूंक पुरो आनी खंयच्याय आमी संकश्टांत आसूंक पुरो पूण जेजू आमकां सांगता केदला हांव ही 4 उतरां हांव म्हज्या तोंडांत उसता ओय जेजू तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तेदला म्हज्या जिवितांत खंयच्याय समस्यांत आसूं दी, खंयच्या कश्टांत हांव आसूं दी, खंयच्या रिणांत हांव आसूं दी, खंयच्या आसूं दी त्या संकश्टांत समस्या आसुनी हांव म्हज्या देवाक हांव सांगता ओय जेजू तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें कोटे, तूं म्हजो देव आनी तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तितलें मात न्ही आनी मुखले वडीन सांगता आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो ताच्या पाकाट्या पदांत तुका आसरो मेळटा. केदला म्हाका आसरो मेळटा केदला हांव त्या जेजूक सांगता ओय जेजू तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर हांव विश्वास दवरता. तेदला मात्र तो आपल्या पाकांनी तुका दमतलो ताच्या पाकाट्या पदांत तुका आसरो मेळटलो. केदला हांव ते किर्तन 92 देवाची उतर हांव ते तोंड उसून सांगता आसतना म्हाका ते बेसांव मेळटा. आपल्या पाकांनी दमतलो ताच्या पाकाट्या पदांत तुका आसरो मेळटलो. होय की न्ही. आतां एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार कोंबयेक पळयल्यार आतां कोंबी आपल्या पिलांक सुरक्षीत दवरता कशें दवरता ताच्या पाकाट्या पदांत दवरता. होय की न्ही. वय वय ताच्या पाकाट्या त्या पिलांक ताचे ते कोंबयेची पिलां एक पिल नाच जावं नजो म्हणून त्या कावळ्यान व्हरोन नजो त्या गुणीन व्हरोन नजो म्हणून ती कोंबी कितें करता आपल्या सगळ्या पिलांक ताच्या पाकाट्या पदांत दवरता. होय की न्ही. वय सुरक्षीत दवरता. आतां सकयल तावन कावळ्याक ती पिलां दिसतात की कावळ्याक ती पिलां दिसतात आनी हांगा आवयच्या त्या कोंबयेच्या पाकाट्या पिलांक त्या कावळ्याक पळोवंक जाता. तर त्या कावळ्याक ते पिलांक कांयक एटॅक करूंक जाता की जायना. कित्याक ताच्या आवयन आपल्या कोंबयेन कितें केलां ताच्या भुरग्यांक तिणें तिच्या पाकाट्या पदांत सुरक्षीत दवरला. आतां त्या पिलांक भिरांत आसा की ना. कित्याक ती तिच्या आवयच्या आसऱ्यांत तिच्या पाकाट्या पदांत एकदम सुरक्षीत जावन आसात. होय की न्ही. सुरक्षीत जावन आसात. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत ती जायते आमचे पिड्यांत
पिढा असा समस्या असा सगळं असा आमच्या जिवितात ते त्रास आमच्या जिवित असतात त्या त्रासाक आमकां पळोवंक जाता पण त्या त्रासाक आमकां हात लावंक जाताय जायते त्रास जाता आमच्या जिवित त्रास आमकां पळोवंक जाता मग त्या त्रासांक हात लावंक जाताय जायना पूण त्या त्रासांत आसतना जाल्यार हांव त्या म्हज्या जेजूक म्हज्या देवाक हांव सांगता जेजू तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास ते सांगता आसतना कितें जाता आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो ताच्या पाकाट्या पांदार तुका आसरो मेळटलो कारण हांव म्हज्या जिवितांत खंयचे त्रास आसुं दी खंयचे कश्ट आसुं दी खंयचे समस्या आसुं दी त्या समस्ये मध्ये हांव जेजू म्हणटा जेजू तूं म्हजो आसरो तूं म्हजे कटे तुजेर दवरता म्हजो विश्वास ते सांगता आसतना तो ताच्या पाकाट्या ताच्या आसऱ्यांत तो आमकां दवरता ताच्या आसऱ्यांत आमकां सुरक्षीत तो दवरता आनी ताच्या पाकाट्या आसरो मेळटलो डाल आनी ताचे कावाच ताचे विश्वासीपण म्हूण सांगल्यार देवान कितें सांगला ते सत देवाची हर एक उतर सत जावन आसा हर एका उतरांत सत आसा तर तो सांगता वय ते देवाचे उतर हांव तोंड दिसून सांगता की वय जेजू तूं म्हजो आसरो कंडिशन 100% हांव जेजू सांगता जेजूक हांव सांगता जेजू तूं म्हजो आसरो आनी तूं म्हजें कोण तो म्हाका कितें हांव ताका सांगता तूं म्हजो आसरो ताच्या हास्यान ताच्या वेंगेन तो आमकां दवरता ताच्या कोठारा भितर तो आमकां दवरता खंयच्याय पिडेक संपनासतना खंयच्याय कश्टाक संपना नासतना तो आमकां सुरक्षीत ताच्या आसऱ्यांत आमकां दवरता कित्याक हांवें तोंड सांगूंक जाय वय जेजू तूं म्हजो आसरो तूं म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास प्रेज द लॉर्ड Praise God. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आता पळय हर एक हांगासर कीर्तन संबंद हर एक कथा हर एक मस्त बेसांवां थंयसर आसा पळय एक आमी पळोवन घेवन या त्या म्हणल्यार आनी ते देवाचे उतर हांव तोंड सांगता आसतना कितें जाता रातच्या आकांताची दिसा वेळार उक्तेल्या बाणाची कसलीच तुका भिरांत आसची काळोखांत भोंवतेल्या मारीचे पिडेक दनपरां नाश करतेल्या कर्गांक तूं भिवूंचो नाय काळोखाक भोंवतली मारीची पिडा आता कोरोना आयिल्ले आमकां दोळ्यांक काळें दिसले हांगासर काळोख म्हूण दिला काळोख भोंवतल्याची मारीची पिडा म्हूण दिला कोरोना आयिल्ले कोणाक कळो दोळ्यांक दिसले की कोरोना ना न्ही व्हायरस दिसना व्हायरस दोळ्याक पळय दोळ्यांक दिसना म्हळ्यार तसली मारीची पिडा म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांक ती दिसना पिडा सगळ्यांनी न्यूजान ती पिडा आसा ही पिडा आसा ते पिडा हर एका न्यूजांत डॉक्टर ती हांगा हर एका सांगतात ती पिडा ही पिडा म्हूण सांगून आमी पात येतात आनी हांगा देवाचे उतर काळ सांगता काळोखाक भोंवतल्याच्या मारीचे पिडेक दनपर नाश करतल्या कर्गांक ती भिवूंचो नाय आता कोरोनाची पिडा आयली कितले जण भियान ती आयिल्ली 2020 आजूनय लोक त्याच पिड्यांक त्याच पिडेचे भियांत आसात ना ती अजूनय आसा अजूनय लोक भिवून आसात आनी त्याच वेळार कितले जण त्या कोरोनाची पिडा म्हणून ते सगळ्यांच्या कानाक आयकल्ले तांच्या दोळ्यांत तांणी पळोवंक ना खंयचेय ना ते आयकून कितले जाणांचो जीव तांणी होगडायला कितले जाणांनी ते कोरोना म्हणले शब्द आयकून तांच्या काळजांत भे तांचे भितर येवून कितलो तांचो ते भियांत जियेलात
अजूनही कितले लोक त्यास भियांत जीवन असतात. आम्ही बाहेर वताना मस्त जण आता मास्क घालतात कित्याक खंयचे बे आसा. भायर गेला कोणा जावन खंयचे वाऱ्या लागल्यार या कोण्या जावन कोंकणी काडल्यार ते म्हाका ते तांचो जावन कितें किटण आयले जाल्यार ताचे ते असले पिडा म्हाका शिफ्ट जाताले. होय की न्ही? पूण होय हांगासर देव सांगता काळागाक बोंतला मारीचे पिडेक दोनपर नाच करता कर्गांक तूं भियोंस नाय. आणि मुखार कंटिन्यू करता तुझे कुशीक 1000 जण मोरान पडटीत तुझ्या उजव्याक 10,000 ते तुझे कुशीक 1000 जण मोरान पडटीत आणि तुझ्या उजव्याक 10,000 तरी तुझे जशे कसरेंस वायट पावचे ना. हे वायट म्हणजे आता कोरोनात कितलो लोक आमचे शेजारी ते हांगा आमकां जायतो लोक मोरान पावलो न्ही. तर देवान आमकां सुरक्षीत दवरला की ना? दवरला. दवरला. तर हांगासर हांगा ह्या सकयल वायटांतले तो आमकां निवारता. केदाला आमकां आतां निवारता. हे बेसांव आमच्या जिवितांत केदालाय आमच्या जिवितांत एप्लाय जाता. ते बेसांव केदाला हांव कीर्तन 91 वाक्य हांव सांगता कित्याक केदाला हांव सांगता म्हज्या जेजूक वय जेजू तूं म्हजो आसरो. तूं म्हजो देव. तूं म्हजे कोटे. तूं म्हजो देव. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. केदाला कितें जाता तुजे कुशीक 1000 जण मोरान पडटीत आणि तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुजे शशेक कसलेंच वायट पावचे ना. केदाला म्हज्या हांवें स्वीकार करूंक का वय जेजू तूं म्हजो आसरो जावं. तुज्या आसऱ्यान हांव वस्ती करनास. खंयचे पिडेक हांव भियेना. म्हजे सायडीक कितें घडोवन दी त्या सायडीक कितें घडोवन दी हांव भियेना जेजू. हांव तुज्या आसऱ्यांत आसा. हांव सुरक्षीत आसा जेजू. तुवें म्हाका सुरक्षीत दवरलाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise Praise the the Lord. Lord. असताना कितें जाता खरेंच तुज्या दोळ्यांनी तूं पळयतलोय आनी नश्टांक कसली मजडी पावस जातलो म्हूण तूं देखता. जर तर हांव हे देवाचे उतर ताचे सत हांव समजना त्या सता प्रमाणे हांव जियेना तर हांव सता प्रमाणे जियेना जाल्यार एक सिस्टम आसा त्या सिस्टमा प्रमाणे हांव वचना जाल्यार ते कश्ट कोणे अनुभव करीचे. हांवेंच अनुभव करीचे. होय की न्ही? होय. देवान एक उतर सांगला तर देवाचे उतर एक उतर सत जावन आसा. ते सत जावन आसा उतर हांव ते म्हणजे काल जाणताना हांवें स्वीकार करना जाल्यार हांवें त्या उतराचेर विश्वास हांवें दवरना जाल्यार हांव कश्टान सांपडला. आनी देवाचे तर कितें सांगता खरेंच तुज्या दोळ्यांनी तूं पळयतलोय आनी नश्टांक कसली मजडी पावस जातलो म्हूण तूं देखतलोय. तर देवान म्हाका प्रॉमिस दिला. काल प्रॉमिस दिला. हांवें ताच्या उतरा प्रमाणे चलप. ताचे उतर कितें सांगता हर एक ताचे उतर सत जावन आसा आनी तो म्हजो आसरो जावन आसा आनी हांव ताच्या आसऱ्यांत हांव वस्ती करना आनी तो म्हजे कोटे जावन आसा. ताच्या सांगातपणांत ताच्या एकवटांत हांव जिवन आसा तर म्हाका कितें चून पडना. जर तर जेजू सांगता तूं म्हजो तो जेजू म्हाका सांगता हांवें म्हज्या आसऱ्यांत हांवें तूं सुरक्षीत दवरला. पूण हांव त्या जेजूच्या उतराक हांव कान दिना. त्या उतरा प्रमाणे हांव म्हज्या जिवितांत बदलावण हाडिना तर म्हज्या जिवितांत ते देवान दिल्ले जिवीत हांव अनुभव करूंक साध्य आसा की ना जायना. तर हांवें देवान दिल्ले ते जिवीत हांवें अनुभव करचें जाल्यार ताचे प्रॉमिसा कितें आसात ते समजून ताच्या प्रमाणे म्हजें जिवीत आमी जियेचें पडटा. आनी की बेसांव आसात कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारेची पिडा तुज्या संभासाची पावची ना. केदाला म्हज्या संभासाची मारेची पिडा पावची ना. केदाला हांव त्या जेजू सांगता जेजू तूं म्हजो आसरो जावन आसा.
तू म्हजे कोटे जावन आसाय आनी हांव तुज्या कोट्यांत हांव सुरक्षीत जावन आसा. तुज्या कोट्यांत तुवें म्हाका दवर. तुज्या आसऱ्या पंदा, तुज्या उबेंत तुवें म्हाका दवरलाय. त्या खातीर हांव भियेना जेजू. खंयचीय पिडा येवची, खंयचेय वायरस येवं दी, खंयचेय कश्ट येवं दी, तर हांव भियेना जेजू. कित्याक हांव तुज्या आसऱ्यांत आसा. हांव तुज्या आसऱ्यांत वस्ती करना. तुज्या आसऱ्यांत तुवें म्हाका सुरक्षीत दवरलाय. आनी मुखले वड सांगता, तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. पात्राक तुजो पांय आदांला जमच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. देवान आमकां दूत दिल्यात आमच्या सुरक्षे खातीर, पळय की न्ही. होय. तर त्या देवान दिल्ले दुतांनी आमच्या जिवितांत ते कार्य, दुताचे कार्य आमच्या जिवितांत जायचे जाल्यार आनी आमच्या हर एका वाटांनी आमी सुरक्षीत आसायचे जाल्यार हांवें त्या जेजूचो सांगातपण हांवें अनुभव करचे की नाका. हांव त्या जेजूच्या आसऱ्यांत आसा. जेजूच्या त्या कोठारांत हांव आसा आनी जेजून म्हाका ताच्या वेंगेंत सुरक्षीत दवरला म्हणलें हांवें तें सत जाणा जायचे की नाका. पाहिजे. जायचे. तेदला मात्र त्या हांव दोन सांगता, वय जेजू तूं म्हजो आसरो. तुज्या आसऱ्यांत तुवें म्हाका सुरक्षीत दवर. कित्याक हांव त्या जेजूक हांव सांगता, जेजू तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तेदला हांव ते उतर म्हजे ते आसतना म्हज्या जिवितांत खंयचे संकश्ट आसूं, खंयची पिडा आसूं दी, खंयच्या वेळार कितें हांवें खंयचें कार्य करचें, कितें करचें म्हाका समजना, त्या घडये देव ताच्या दुतांक धाडटा. ते दूत येवन म्हाका हेल्प करता. ते दूत येवन खंयच्याय एका संकश्टान हांव सांपाडला आनी थंय भायर काडूंक देव ताच्या दुतांक धाडटा आनी हांकां संपूर्ण रितीन आमी खंयच्या त्या बांदड आसा त्या बांदड्यांत तावून ते दूत आमकां भायर काडूंक आमकां हेल्प करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. वय कित्याक म्हळ्यार तेच दवरला, पात्राक तुजो पांय आदांला जमच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. म्हळ्यार आमच्या जिवितांत येवच्या हर एका समस्यांनी, हर एका संकश्टांनी ते देवाचे दूत येवन ते आमकां रक्षण करतले म्हणून. कताला आमकां ते रक्षण करतात. खाली हे देवाचे उतर सांगल्यार आमकां रक्षण करतात की ना. कताला हांव त्या जेजूक सांगता, वय जेजू तूं म्हजो आसरो जावन आसा. तूं म्हजे कोटे जावन आसाय. तूं म्हजो देव जावन आसाय आनी तुजेर हांव विश्वास दवरता. कताला हे देवाचे उतर हांव सांग, हे देवाचे उतर हांव नियाळ करता. तेदला त्या म्हज्या जेजूचो सांगातपण अनुभव करता. तेदला म्हज्या जिवितांत, म्हज्या वाटेर, हांव म्हज्या ह्या संवसार म्हज्या पयनांत खंयसरी हांव गाडयेर वयता आसतना जावं दी, हर एका एक्सिडेंटांत जावं तो आमकां सुरक्षीत राखून व्हरता. वय की न्ही. होय. कित्याक म्हज्या जिवितांत जायते फावटी पडले, जायते एक्सिडेंट जाल्यात, पूण एक्सिडेंट जाल्यारय आमकां ताणें सुरक्षीत सांबाळून दवरला. आमच्या जिवाक कांयच अपाय जायनासल्या वरवीं ताणें सांबाळून दवरला. तो केदाला आमकां त्या सुरक्षीत सांबाळून दवरला. केदाला आमी ताच्या सांगातपणांत आसता आनी आमी ताका सांगता, वय जेजू तूं म्हजो आसरो. तुज्या आसऱ्यांत हांव वस्ती करना. तुज्या सांगातपणांत हांव आसा. तुवें ते एक कोठार बांदला, एक कोठार आसा, त्या कोठारांत हांव वस्ती करना. तेदला हांव ते हांव फिलींग करता. ते जेजूच्या आसऱ्यांत हांव आसा म्हणल्यार हांव फिलींग करता. तेदला हर एका त्या एक्सिडेंट जावं दी, हर एका समस्यांतले तो आमकां सुरक्षीत सांबाळून दवरता. आनी तो ताच्या दुतांक तो आज्ञा दिता,
खंयच्या घडये हर एक ताच्या दुचांक दान आमचे हर एक घडी आमकां प्रोटेक्शना खातीर ताच्या दुचांक दान तो आमकां सुरक्षीत दवरता. ताणें आमकां सुरक्षीत दवरिजे जाल्यार त्या दुतांक जाणा सुरक्षीत दवरिजे जाल्यार ताचे सिस्टम आसा, ताचे सिस्टम आमी पळोवंक करूंक आसा. ताचे सिस्टम कितें जावन आसा? ताचे सिस्टम पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसली उतरां. तीच उतरां आज कीर्तन 91:2 ते उतर सांगता, जेजू तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर मात्र म्हजो विश्वास हांव दवरता. दुसऱ्या कोणाचेर वयलो विश्वास. कित्याक थंयसर मार्काचो 11:20 देवाचें सांगता. जेजूनच सांगला, काल सांगला जेजून थंयसर देवाचेर भावार्थ दवरा. आमचो भावार्थ कोणाचेर आसूंक जाय? तर देवाच्या उतरांत कितें सांग? देवाचे उतर सत जावन आसा. ते सत हांवें समजोवचे आनी त्या सता प्रमाणे जियोचे. कोणेय कितें सांगला ताणें सांगला पूण कोणेय कितें सांगला जाल्यार ते देवान सांगल्या उतरा प्रमाणे आसा गी ना गी म्हणलें परीक्षा करची आमचें काम जावन आसा. एकलो कितेंय सांगता ते आयकोवचे, ताचे प्रमाणे कार्य करचें. एकल्यान कितें सांगलां तर ते देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा जाल्यार ओके. देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा जाल्यार हांवें तें पाळोवंक जाता. तर ताणें सांगलें उतर देवाच्या उतरा प्रमाणे ना गे तर हांवें तें पाळोवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise God. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. होय आनी मुखार मस्त हांगा अंत पळय कीर्तन 91 मस्त बेसांवां आसा. सगळी बेसांवां ही एक देवाच्या उतराचेर होंदोन आसा. मस्त बेसांवां आसा पळय. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं सरतलोय तारून शिवांक आनी नागांक तूं मस्तिता. आमकां शिव म्हळ्यार बेन दिसता. शिवाचें नांव आयकतात आमकां बेन दिसता. सर्पाक आमी भियेतात. होय की न्ही? पूण हांगा देव कितें सांगता? कोणीय तुका बाधा करचें ना. हे संवसारांत जी मन जाती खंयचीय तुका कांयच तुका बाधा करची ना. शिव जावन दी, सर्प जावन दी, खंयचें तुका कांय करचें ना. कितें जालां? हांवें फिलींग करूंक आसा हांव जेजूच्या आसऱ्यांत आसा. हांव ताच्या कोट्यांत हांव वस्ती करन आसा. आनी तो म्हजो देव जावन आसा. ताचें उतर म्हाका देर जावन आसा. ताचें उतर म्हाका संपूर्ण बळायकी जावन आसा. संपूर्ण सोडवण जावन आसा. तर हांवें खंयच्याकय भियोवची गरज ना. कोणीय आमकां कितें करूंक साध्य ना. कित्याक हांव त्या जेजूच्या आसऱ्यांत आसा. जेजूच्या त्या पाकाट्या पोंदा हांव आसा. ताच्या आसऱ्यांत हांव वस्ती करन आसा. हांवें भियोवची गरज ना. संवसाराचो खंयचो व्यक्ती जावन दी, संवसाराचे खंयचे प्राणी जावन दी, ती म्हाका अटॅक करची ना. कित्याक अटॅक करना? हांव त्या जेजूच्या सांगातपणांत त्या जेजूच्या एकवटपणांत आसता. आनी त्या जेजूक हांवें तें फील करूंक जाय. हर एक हांगासर बेसांवां पळय कीर्तन 91 एक बेसांव. कितले बेसांवां आसा थंयसर. हर एकांतले जो आमकां सुरक्षीत सांबाळते आसा. पूण आमकां सुरक्षीतपणे सांबाळिजे जाल्यार हर एका संवसाराच्या हर एका प्राणी जावन हर एका पक्षी जावन ताणें आमकां सुरक्षीत सांबाळिजे जाल्यार आनी आमी मस्तपटी आमी आयकता. होय की न्ही? त्या सर्पान
ताका मारले आणि सोरपावर कितले जण तांचो जीव गेला वय की नाही सोरपान मारल्यावर कितले वरवी त्या शिवान कितल्या मनशांक ग्रासिला साहित्य आम्ही पळयता पूण हांगासर जेजू आमकां सांगता संसाराच्या खंयच्या प्राणी खंयच्या सोरपाक खंयच्या पक्षीक तुम्ही भिवची गरज ना तुम्ही म्हज्या आसऱ्यांत रावा म्हज्या सांगातपणान तुम्ही राव हांवें म्हजे हात म्हजे कावाचे हांवें उक्ते दवरला येया म्हज्या त्या रक्षकावाच्या भितर वस्ती करा हांव तुमकां पटलून धरता हांव तुमकां सुरक्षीत म्हज्या आसऱ्यांत हांव तुमकां दवरता आमी तयार आसा ओंगी त्या जेजूच्या त्या जेजून हात उक्ते करून दवरल्यात आनी जेजू आमकां आपयते आसा त्या ताच्या आसऱ्यांत आसरो घेवंक त्या ताच्या आसऱ्यांत आमी रावूं ताच्या सांगातपणांत आमी रावूं ताच्या एकवटपणांत आमी रावूं आनी मुखली ओळ कितें सांगता तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवड आमी तसो मोग करूंक जाय तो आमचो मोग कर जेजू आमचो मस्त मस्तानी मोग करता आमी जायते फावटी आमी चुकोवन पण तो आमचो मोग करता आसा आमी चुकता तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवड म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो जेजू कितें सांगता देव कितें सांगता हांगासर तो म्हाका वळखता तो म्हज्या उतरा प्रमाण आसा तर हांव ताका खंयचे ताच्या जिवितांत बादाक जावं खंयचे ह्या संवसाराची खंयची वस्त ताका या खंयचे प्राणी ताका खंयची संवसारांतली पिडा ताका एटॅक जायनातले वरवीं हांव म्हज्या आसऱ्यांत ताका म्हज्या पकाट्या पांयां दवरून हांव ताका सुरक्षीत दवरता तर तो आमचो तितलो मोग करता आमी ताका वळखता जाल्यार आमी ताका वळखून आमी ताचो मोग करता जाल्यार तो आमचो कितलो मोग करता म्हणून जाल्यार तो आमकां आरावन धरता आमी मोग आसूंक जाय ह्या संवसाराचो मोग न्ही बगार सर्गीच्या त्या बापाचो मोग तेका लागून आमी त्या सर्गीच्या त्या बापाचो मोग आमी अनुभव करता आनी त्या सर्गीच्या बापाक आमी वळखता आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी वळखता ताका लागून तो आमकां हर एक आमच्या समस्या आमच्या ह्या संवसारी आमच्या जिवितांत खंयचे आमकां उणेपण आसा खंयचे त्रास आसा हर एकांतलो तो आमकां शाबितेन ताच्या आसऱ्यांत आमकां दवरून तो आमकां राखता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता तो म्हाका उलो मारता आमी ताका उलो मारचें की नाका आमी ताचें उतर आमच्या तोंडांत काडून आमी उसारचें की नाका उसारीचें आमी तोंडांत काडून तें उतर उसारतना मात जेजू म्हणटा तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता तर म्हज्या तोंडांत हांव सांगता वय जेजू तूं म्हजो आसरो तूं म्हजें कोटें तूं म्हजो देव तुजेर हांव विस्वास दवरता जाल्यार हे उतर सांगता आसतना हांव त्या जेजूक उलो मारता आसतना तोय म्हाका जाप दिता वय म्हज्या भुरग्या म्हज्या पुता ये म्हज्या वेगेन हांव तुका सुरक्षीत दवरता
तुवें कांय भिवंची गरज ना. कोणी तुका खंयच्या रितीन तुका अटॅक करची ना. तूं म्हजो भुरगो, तूं म्हज्या आसऱ्यांत सुरक्षीत आसाय. हांव ताचे सवे आसा, ताका निवाडटा आनी ताका सन्मान करता. तेका लागून हांव त्या जेजूक सांगता, वय जेजू, हांव ताका उलो मारता, कित्याक वय जेजू, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें खोटें, तूं म्हजो देव, आनी तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. ते उतर सांगता, जेजू हांकां देव हांकां कितें सांगता, हर एक कांटल्याचो आमकां निवाड आनी आमकां तो सन्मान करता. आमी कोणाकय आमच्या घरांत आयिल्ल्यांक कोणी कसं येता तांकां म्हणजे आमच्या मोगान आमी तांकां स्वागत करता करता. तर आमचो जेजूक आमी उलो मारतना ताची उतर आमच्या तान उसारता आसतना तोय आमकां त्याच रितीन सन्मान करता. त्याच मोगान ताच्या त्या मोगान तो आमकां आराम दवरता. आनी मुखार कितें सांगता, लांब आवकुदीन ताका दादोशी करता. म्हजे तारान पळोवन ताका फावो करता. लांब आवकुदीन ताका हांव दादोशी करता. केन्ना लागून तो म्हाका दादोशी करता, लांब आवकुदीन. केन्ना लागून हांव त्या जेजूक, त्या देवाक हांव सांगता, वय जेजू, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें खोटें, तुज्या त्या खोट्यांत हांव वस्तीकर आसा. तूं म्हजो देव जावन आसाय. तुवें म्हाका तुज्या आश्र्यांत तुवें म्हाका सुरक्षीत दवरलाय. म्हाका खंयची भिरांत ना. तुजेर मात्र, तुज्या उतरांचेर मात्र हांव विश्वास दवरता. कित्याक हांव हें तोंड सांगता आनी त्या उतराचेर विश्वास दवरता. कित्याक तो म्हाका कितें करता, लांब आवकुदीन म्हाका दादोशी करता. व्हडल्या ताणें आमकां भरपूर रितीन दादोशी करून दवरला. ते दादोशी करून दवरलेले लांब आवकी ताणें आमकां दिला, ते दिल्ले म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करचे जाल्यार हांवें ताका सांगूंक आसा. कित्याक म्हणून, वय जेजू, तुवें म्हाका लांब आवको दिलाय. तुज्या आसऱ्यांत तुवें म्हाका दवरलाय. तुज्या खोट्यान तुवें म्हाका दवरलाय. आनी हांव आज सुरक्षीत जावन आसा जेजू. तर हांव तुज्या उतराक सोडून भायर वचना. तुजें उतर म्हाका सर्वस्व जावन आसा. तुज्या उतरांतच हांव जियेता. तुजी सेवा करून हांव जियेता. तुज्या आसऱ्यांत हांव म्हाका भायर सरूंक नाका जेजू. सदांच म्हाका तुज्या आसऱ्यांत रावूंक जाय. सदांच म्हाका तुज्या त्या सांगातपणान म्हाका जियोंक जाय. सदांच आमचें मागणें हें जावंक जाय. जेजू, तुजो तसलो इतलो मोगाचो इश्ट दुसरो कोणी ना. तूच म्हजो मोगान इश्ट जावन आसाय. आनी जेजू, तूं मोगान म्हजो इश्ट जावन आसाय, तर म्हाका जेजू तुवें बसायलाय म्हाका लांब आवकुदीन दादोशी करताय म्हणून. आनी तुवें म्हाका आज तुवें लांब त्या आवकुदीन म्हाका दादोशी करता. हर एक ह्या संवसारांत येवच्या हर एक पासांतले तुवें म्हाका सोडयलाय. हर एक अनवारांतले तुवें म्हाका निवडले. हर एक संकश्टांतले तुवें जेजू तुवें म्हाका आज भायर काडले. वय जेजू, तर तुवें म्हाका हर एकांतल्यान भायर काडला तर जेजू, आज हांव एक निर्धार काडून घेता जेजू. आज आमी सगळ्यांनी एक निर्धार काडूंक जाय. जेजू, आज सावन म्हाका तुज्या आसऱ्यांत रावूंक जाय. तुज्या आसऱ्याची ती ऊब म्हाका अनुभव करूंक जाय. सदांच तुज्या आसऱ्यांत तुजी ऊब घाण घेवन त्या उबेंत म्हाका जियोंक जाय.
ही संसाराची देग मग अनुभव करून मी बघा जेजू तुझी मोगाची ऊब म्हाका अनुभव करूंक जाय. तुझ्या मोगाच्या उबेंत म्हाका जिवंक जाय. आणि सदांच जेजू तुजो सांगात कोण म्हाका जाय. आणि तुजी सेवा करून म्हाका जिवंक जाय. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank तर you. आमकां या कीर्तन 91 आमी समजूंक जाय. आमी नियाळ करचे हांगासर एक उतर ते म्हणल्यार कीर्तन 91 2. कित्याक एक देवाचे उतर अंतू आसा सॉलिड पावर. एकच उतर कित्याक सांगता जेजू तूं म्हजो आसरो आनी तूं म्हजे कोटे. तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. हे एक देवाचे उतर हांव नियाळ करता आसतना उरले सगळे कितल्यांच बेसांव पुरा थंयसर ऍड जाता. सगळे कीर्तन 91 हांवें वाचचें म्हणल्यार कांयच गरज ना. ಖಾಲಿ ಕೀರ್ತನ 91 ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. एक नियळ करतना उरले पुरा भरती जाता. ऑलरेडी देवान आमकां भरती केला. आमच्या काळजांत घालून दवरला. ते भायर काडचे जाल्यार आमी हे देवाचे तर आमी नियळ करूंक जाय. एकच देवाचे तर जेजू तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. देव विश्वासी देव जावन आसा. ताणें एक उतर सांगला तर थंय कार्य जाता 100%. ताची उतर 100% जावन आसा. तो ताच्या उतरांत पयस रावना. ताणें सांगला म्हज्या जिवितांत कार्य जाला म्हूण हांवें पातयेवंक जाय. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कोणाक कितें सांगूंक आसल्यार सांगया. Praise the Lord. Praise God. कोणाक Praise काही God. कोणाक शांत सवाल आसात की पळय ब्रदर तुम्ही सांगल्या बरी पयलेची 2 ओळ कळीत जाल्यार आमकां ताची समजून मेळ्ळ्यार बाकीची बेसांवां ती आपापलीत आमकां सोदून येता. वय वय वय. आमी चडावत त्या बेसांवाच्या फाटल्यान धांवता हम्म. बसवता पूण ती ओळ समजून काडगिना. त्या वेळार आमी देवाच्या आसऱ्यांत रावता आनी जेजूक आमचो कोटे म्हजो आसरो म्हजो देव म्हूण वळखता. जसो अर्थ हांवें ताच्या आजारपणांत ताच्या एक कोटांत आमी जिवंक आसा ताच्या उतरा प्रमाणे तेन्ना ही पुरा बेसांव आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकता. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. तशें. नाजाल्यार आनी कोणाक कितें सांगूंक आसा? कितें डाऊट आसा? विचारात कोणाक कितें आसल्यार. कितें कोणाक शेअर करूंक आसा? शेअर करात. उलोवंक जाय जाल्यार तांकां रेज करा हँड तुमचे. पळय हँड रेज करात. ओपन करूंक जाता की हांव चिंता रेट वय लागता. वय. अनम्यूट करूंक जाला सगळ्यांक जाता वय न्ही? वय. अनम्यूट दिला ऑलरेडी. दिला. दिला न्ही? कोणाक उलोवंक आसा जाल्यार उलयत. बरी जाली शिकोवण ब्रदर. त्यामुळे मी जायत्या फाटी कीर्तन सांगता पूण तसो कर अर्थ आमकां कळी जायना. केदाळ आमी ती पयलेची ओळ समजता हांव दोन तेन्ना मात्र ती काय म्हणटात देवान ती कितें बेसावणी दिल्या बेसांवां दिल्यात ती आपणाची करूंक जाता. वय वय.
आता म्हणल्यार आजकाल संवसारान कितें जालां काय म्हळ्यार म्हाका बेसांव मेळ्ळाय म्हणून सांग आमी बेसांवा फाटल्यान धांवता बेसांव म्हणजे देवाचें उतर कितें आसा की तें आमी समजना. बेसांव कोणा तावन येता ताच्या फाटल्यान आसा न्हू. होय आणि हांवें एक ऍड करूंक शकता ऍड गी एक पळया करेक्शन करा म्हणजे मिस्टेक जाल्यार उत्पत्तींत आमकां देवान आमकां आशिर्वाद दिल्ले वय आणि इंत आशिर्वाद हांव चिंता किर्तनान प्रत्येक ताणें उलो दिला त्या आशिर्वादांक केदाळ आमी देवाच्या सांगातपणांत आसा ती आशिर्वादां आमचे थंय कार्यागात जातात. केदाळ आमी देवाच्या सांगातपणांत आसा म्हळ्यार आमी देवा कडेन आमच्या उतरांनी आमचो संबंध आसता. केदाळ आमी हातूंत आतां म्हजें कोटें तूं म्हजो देव आमी केदाळा उसारता ताका आमी केदाळा प्रत्येक आमी तें सांगता ती आमचे भितरली आशिर्वादां ती कार्यागात जातात आनी आमकां संपूर्ण रितीचें प्रोटेक्शन हातूंत मेळटा म्हणून म्हाका समजल्ल्या प्रमाणे मेसेज येता. करेक्ट बेदा करेक्ट. प्रेज गॉड. ऑलरेडी आमकां बेसांवांनी भरला भरले बेसांव आमचे भितर आसात पूण ते भायर काडचे जाल्यार आमी काम करचेच पडटा न्ही तोंडसान आमी उसारचेच पडटा न्ही. वय तेंच सांगा सोपी वळी म्हणटा ना आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो ताच्या पाकाट्या बंदा तुका आसरो मेळटलो डाल आनी खावा ताचे विश्वासीपण म्हणटा म्हणजे हांगा आमी वडील वाचले तुजेर दवरता म्हजो विश्वास हांगा काय म्हणटा डाल आनी खावा ताचे विश्वासपण म्हळ्यार आतां एक सैनीक एक झुजा घेताना ताचे प्रोटेक्शन काले एक डाल होय की आनी कवच डाल तो काल्या करता विरोध मनीस सैनीक हत्यार वापरताना तलवार जावन दी बली जावन दी तो डाल मुखार व्हरता होय की आतार आसली डाल ताच्या प्रोटेक्शन होय की आनी तो कवच घालता कवच काल्याक तेय प्रोटेक्शन अर्ध्या गावे जावन दी तेकलेक जावन दी काही पुरा बॉडीक तो कवच घालता जाल्यार प्रोटेक्शन कशें ताका कवच प्रोटेक्शन दितात तशेंच आमचो देव विश्वासी देव आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो ताच्या पाकाट्या पडून तुका आश्रय मेळटलो डाल आनी कावाची ताचे विश्वासपण कशें एका सैनिकाक ताच्या डालाचेर या ताच्या कावाचेर विश्वासपण आसा कोण देवाक आपलो देव आपलो सोडवणदार काय म्हणटात जरस्परा म्हणटा तूं म्हजो आसरो म्हणजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास म्हणटा विश्वासी कोण तो आपणावंक शकता कशें ताका हर एक रितीचें प्रोटेक्शन ते मेळटा ताका कशें सैनिकाक ते प्रोटेक्शन दितात ताच्या डाल आनी कवच त्याच रितीन कोण समी सोडवणदार वळखता या कोटे म्हजो आसरो म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तेन्ना हर एक ते प्रोटेक्शन आमच्या जिवितांनी ते आमी अनुभव करूंक जाता कित्याक देव आमचो विश्वासी देव कितें बरयलां तें आमकां ताणें येदोळस दिला कितें ताणें बरयलां तें परत आमी तोंडार उसारतना आमच्या जिवितांत ते कार्य रुपान येवन आमी पळयता. Praise the Lord. आनी कोणायकी उलोवंक आसा की उलोवंक ना जाल्यार आमी एंड करता. फाल्यां एक अनाउन्समेंट फाल्यां आमची उरलाल रेतीर चलता त्या खातीर 9:30 तावन 4 वरां म्हणसर सो तुमी येया आनी तुमकां दुसऱ्यांक आपोवन हाडा सत तुमकां सुटका दिता म्हणटा देवाचें उतर त्या खातीर सत तुमकां कळटलें आनी सत तुमकां सुटका दितलें आनी सतान तुमी जैत व्हरतल्यात हें देवाचें उतर आसा. सो त्या खातीर येवचें सर्वांनी आनी थंय दुसऱ्यांक आपोवन हाडचें आनी आमचे झूम मिटींगी तशेंच सोमारा तावन ब्रेस्तारा म्हणसर आमी उतरां वयर आमी शिकोवन दितले आनी ताचे उपरांत सोनवारा दीस आमी टांगसांत जिबेच्या भाशेन आमी उलयतले इंटेन्शनां दवरून. प्रेज गॉड.